attention of the House is drawn as in the mind of residents of Chinchini, as the water tank, sump tank of 400 cubic meters each, and pump house that was commissioned in the presence of then local MLA, Minister of Water Resource, and then Minister for PWD on 19th October 2006, has not been functioning for past many years and not providing a single drop of water. The said water tank and sump built at a cost of lakhs of rupees is lying unused, and the residents are starved for water. Inspection of this non-operational facility was carried out in the presence of PWD officials, and they were directed to fix this problem. It is requested that this facility be repaired and fully utilized on war footing and provide relief to the residents. Also, the reason for non-utilization of this work be investigated. Speaker said, दोन टँक आहे 400 क्युबिक मिटरांचे, एक सकल सांपा आणि एक वयर आहा. ते बांदल्या जायत वर्सां जालीं आनी जायत वर्सां ती चलना आनी सायडीन रेजिडेंट लोक आहात, भायडा लोक रावतात, आतां तांकां उदक मेळना. हे मातशें जाता तितलें बेगीन आतां रिपेर करून ते पंप हावस आनी मेंटेनन्स काम करून तेजें काम उदक भरून ते सप्लाय करपाक जाय. ही पड टांकी आहा उदकाची अरावंड 400 क्युबिक मिटर्स एकूच, सकल आनी एक आहा ती 400 क्युबिक मिटर्स. ही बांदलेली 1997 आनी ती सकल बांदलेली 2006 बांदलेली. आनी तेन्ना उदकाचे भरपूर प्रॉब्लम आसलेले आनी तेन्ना ही डेडिकेट पायपलायन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व जाल्लें. सो आफ्टर दॅट सडनली मरे डिपार्टमेंटांनी सोण दिली, चोवपाची सोण दिली आनी मेंटेनन्सूय सोण दिली, सगळें सोण दिलो. आयज चोयलें जाल्यार हो पंप रूम आहा तो, हितून सगळे एंटी सोशल एलिमेंट्स ड्रग्स येताय आनी आम कितले पाट्यांक धाडायले आमगे लोकलांनी, हितून हें सगळें तांकां उजार जाता. वयर चोटाय ते आनी तितूंतल्यान भितर टांकी आनी देंवताय, इन्क्लुडींग गर्ल्स. सो हिंग केन्ना मर्डरूय जालें, कितें जालें जाल्यार कोणाक खबर देखून आसपाना. हिंग कित्याक फकत तेच येताय, कोण एंटी सोशल एलिमेंट्स आहाय तेच येता आनी कोण लोक येयना. पूण हांव कितें म्हणटा, सरकारान इतलो देस्पेस केलो, हो डेडिकेट रस्तो देखून केल्लो वचय दोगोर कातून हिंग टांकयेको येवपा जाय म्हूण. तेदो पयलीं एक्सेस तो टार रोड नासलोलो. सो खंय तर हे उजार करूं जाय. इट्स अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ द पब्लीक मनी. सो गव्हर्मेंटान हे मातशें मेंटेनन्स करचें. दुसरें म्हळ्यार ड्युरींग मार्च, एप्रील, मे हिंग सकयल भायर मोठो व्हाळ आहा, मातशें वता हाय ग्रावंड आहाय थिंग घरां, तांकां उदकूय मेळना. सो हें उदक तर हें केलें जाल्यार हांगा प्रॉब्लम आसपाना. वॉटर लेवल आमकां मार्च, एप्रिलां सगल्यांगे देंवता होल ऑफ शिशिनी. सो ह्यो तर टांकी दोनी तर फंक्शनल जाल्यो जाल्यार हांगा प्रॉब्लम आसपाना. सो हांव मागता सरकारान मातशें इंट्रस्ट घेवचो आनी ह्यो टांकी दोनी रिपेर करच्यो. कितें बारीक व्हडलें मेंटेनन्स ना तेजें, फुडें दोनी पंप पिड्यार जाले आसतले, आनी कितें फॉल्ट जाल्यार रेक्टिफाय करपाचो न्हू. रेक्टिफाय करूं जाता आनी करपा जाता, जायना न्हू. यू डोंट नीड रॉकेट सायन्स, वखद करपाचें. मातशें कित्याक डिपार्टमेंटा ते स्टाफूय आहाय ते मातशें लिताजीक गव्हर्मेंटाचे. वयर तर पांय सारके ना जाल्यार भुरगे सारके आसनाय. सो ते मातशें इंट्रस्ट घेवपाचो. इसलीच आनी एक टांकी आहा आमगेली देवसा, बट ती फंक्शनल आहा, ती क्लीन बी कोताय ते. पूण ह्यो दोनी टांकी सारक्यो सोण दिलो आहाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा पूण सोण दिलो आहा सरकारान. इश्यू कितें म्हूण जालो म्हणजे लायक भायली सप्लाय येना जाली उदकाची. सगळें जातालें, आय डोंट नो. सडनली तें मदें बंद केलें. पयलीं मरे सारके त्रास जाताले आख्या हेका. ते आनी एक सायड सोदलोली उदक टांक मारपा, थिंग आमगे थिंग ते सायडीन जोरी आहा, ते जोरी सकल कित्याक लागून ते मागीर तळप मेळ्ळें आनी तेमी ती सोण दिली. थिंग पयलीं बांय मारताले ते, ती सोण दिली आनी मागीर तेमी हिंग येयले. हें उदक थिंगसून हाडया म्हूण सगळीं पायपलायन बी घायलो आहा, सगळें जालें. आनी मागीर म्हाका सदां सप्लाय नॉर्मल एस जालो तशें ह्यो दोनी टांकयो सोण दिली तेमी. आय डोंट नो. सकयल टँकी इवन कोण टेंपल म्हणजे ते टेंपलान साक दिलो म्हणजे तेंगे हिंदू हें पळय आहा, आमगे मसोंडी आहा ती तेंगे एरिया ती. सो तेम तो लुगार तेम दिल्लो आनी ही कोमदादीन दिलोली. ओ कोमदाद, दीस इज कोमदाद एरिया. दॅट ऑल्सो वॉज कोमदाद, बट आफ्टर लेटर ऑन दे गेव इट. हर घर में जल म्हणटा सरकार म्हणटा. अरे उदक सारकें पावना आनी कित्याकूय जाल्यार आमकां उदक जाय. मेन म्हणटा उदक. तुका जेवण देखून जाल्यार उदक पिवन तुज्यान जियें जाता, पूण उदक तर सारकें दिना सरकार दिना जाल्यार. आनी हर घर जल म्हणटा ही सगळीं फकाण मरे हें गेली. इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो यूज करना जाल्यार ऑल कितें. हाजे कॉस्ट भरपूर जातले न्हू तेन्ना आसतलें.
थिंगा एक करोडाचे पोह जाय कडेन एक तांके थिंगा आनी आतां थोड्या वर्सांनी तरी उदक डायवर्शन जालें म्हादय हें जालें मोटरीची मागीर रोटले सो मागीर तूं ह्यो तांकी सारको करून धांवतल्यो त्यो क्रम्बल जात्रेची ऑलरेडी क्रॅक येयलो आहाय तेका हें कोण रिपेर करपा जाय रिपेर केलें जाल्यार जाता रोखडें जाता कांय जायना सो हांव मागता सरकारान मातशें खूंय काळजी घेवची आनी सारकोची आनी जाग्यार घालची म्हूण क्रूज सिल्वान इश्यू काडलो हय MLA हांव ह्या एरियाचो वॉर्ड मेंबर सो हांवें जावन ताका सांगिल्लें MLA म्हळ्यार हेचो अशें इश्यू आहा हिंगा तांकेचो आनी हे पावटी आमकां मातशे उदका त्रास जाले समर मातशें स्ट्रॉंग आहलो न्हू हे पावटी सो उदका त्रास जाले तेदो आमकां हें जालें आरे ह्यो तांकी कित्याक चलनाय तेदो आमी मातशें इंट्रस्ट गेलो आनी ते MLA सांगलो अशें MLAन रोखडो आपण चोयता तेणें हाडून इन्स्पेक्शन केलें डिपार्टमेंटाला ऑफिशला आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें कितें मिसींग आहा कितें आहा तें रेक्टिफाय कर म्हूण ते आज देखून केलें ना ह्यांत केदोना आय थिंक मंथ ऑफ एप्रील ताणें आनी इन्स्पेक्शन केल्लें MLAन तो आज देखून तें काम करपाक बट आतां इश्यू काडलो म्हणटकूच कितें तरी जातलें करूंक जाय आनी केल्या पूण मागोता ही आतां ही टँक बांदल्या 2006 बांदिल्ली ही फिलीप लॅरी आसतना ताणें एक्स MLA ताणें हें केल्ली आतां ती पूण तेन्नाच्या ती हें जाल्यार टँक बांदल्यार उदक हें येयत ना उदक येयना म्हणजे ताका लागून ह्या बायडा झरीबाट बी लोकांक खूब त्रास जाता उदका लागून आनी हाका लागून पयर फाटीं MLAक बसून मेळून त्या लोकांनी हें केल्लें हें करपा लागून आनी हो विशय हो सब्जेक्ट आनी आमच्या MLAन असेंब्लीकय हाडलो हो इश्यू आनी खूब ताका आमी हें दिता वेल्यू म्हणजे ताणें हाडलो म्हणून हो हें खरें म्हणल्यार तें जावपा जाय आशिल्लें तें कित्याक लागून तो फेलियर जाला कितें तें कांय कळना पूण इतलीं वर्सां उरपाक कारण कितें 18 वर्सां तेंच आमी नको कितें आमकां कोणूच ताजें हें सांगलें आमी तें जेन्ना MLAक जेन्ना मेळ्ळें बाबा हें कितें अशें म्हणटा ताणें आतां विशय तो मुखार हाडला सब्जेक्ट हाजे मुखार पळोवया कितें जाता तें कांय कळना कितें म्हणटा फुडारा तरी तुमकां मेळचें अशें म्हणून म्हणजे आमकां ह्या सायडीन लोकांक आसा पूण बायडा झरीबाटच्या लोकांक उदक ना खूब त्रास जाता ह्यो आतां बऱ्यो व्हडल्यो टँको न्हू हाय कॅपेसिटी हें जालें ना आनी ही टँकां जागे दिल्ली आमगे दत्त मंदिर टेंपला तांणे हें केल्ली ती आमचे हातूं आशिल्लें आमी दिलें तांकां पूण फेलियर अशें दिसता हो प्रोजेक्ट थिंगा एक टँका हिंगा एक टँका हय दोन आसा एक वयर आनी एक म्हाका 400 क्युबीक कितें आसा काय दिसता म्हाका तशें तेन्ना बांदलें म्हाका याद आसा पूण तें कांय येना तेजेर लोकांक इतलीं वर्सां यूज करपाक मेळना म्हणून हय खूब हें अशें दिसता कांय ना पूण हो आतां पळोवपाक गेल्यार MLA एक विशय सब्जेक्ट घेता अशें जायते विशय घेता खूब बरें दिसता अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार हांव आतां सांतीमोडी चिंचिणी ह्या वाठारांत आसा आनी हांगासर म्हज्या फाटल्यान तुमकां दिसती पडटा एक व्हडली उदकाची टँक बांदिल्ली आसा तशीच वयर ह्या दोंगरार आनीक एक टँक बांदिल्ली आसा अशीच व्हडली म्हाका दिसता कितल्योच हाय कॅपेसिटीची ह्यो टँको पूण आतां सुमार 18 वर्सां जालीं ह्यो टँको अश्योच यूज करिनासतना पाड पडलेल्यो आसात आयज हो इश्यू वेलेचो आमदार क्रूज सिल्वान असेंब्लीन काडलो आनी आतां हाचेर इन्क्वायरी जावची आसा बाबा ह्यो टँको इतलीं वर्सां यूज करिनासतना कित्याक पासत उरल्यो काय म्हूण एके वाटेन अजाप दिसता की जेन्ना लोकांक उदकाचे हाल जातात आनी इतली इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून आसतना पासून लोकांक ते यूज करूंक मेळना जाल्यार हे असले डेव्हलपमेंट करून असले व्हडले प्रोजेक्ट बांदून लोकांक कसलो फायदो प्रुडंट मिडिया खातीर सांतीमोडी चिंचिणी सावन सावेड एस